साध्या काळाचो दुसरो समार शुभ वार्ता मार्क चॅप्टर 2 वर्स 18 to 22. एक पावटी जुवांचे शीस आनी परिसे उपास पाळटले. तेन्ना थोडे जण जेजूसशीन येवन अशें सवाल करी लागले. जुवांचे शीस आनी परिसेवांचे शीस उपास करतात, पूण तुजे शीस उपास करिनात कित्याक? जेजून तांकां जाप दिली, ओरेत आपणा सांगता आसतना काजाराच्या ओवळ्यांनी उपास करियेत हावे? बिलकुल ना. होरे तांच्या सांगता आसता पर्यंत तांणी उपास करूंक जायना. होरे तांचे तावन खाण व्हरचे दीस येतले आनी तवळ ते उपास करतले. कोणी मनीस पोरण्या वस्त्राक नव्या लुगटाचो कोपो मारिना. मारीत बी जाल्यार तो नवो कोपो पोरण्या तावन पिंजून वेता आनी फाळो आनीकी व्हड जाता. कोणी नवो वान पोरण्या चामड्याची लानी बरीना. बरीत बी जाल्यारी चामडी पुडतात आनी वायनी पाजरून वेता आनी चामडी पाड जातात. नवो वायन नव्या चामड्याच्या चिलांनी बरीसे. देवाचे उतार हे वाकणी तुका क्रिस्ता.